कोविड दुयेंत जावन गोंयांत हजारांनी लोक मेल्यात. ताका विरोधी पक्ष काँग्रेसूच जबाबदार आसा असो आरोप गोंय राज्याचो उपमुखेलमंत्री बाबू आजगांवकार हांणी केला. कोरगांव हांगासर शिवजयंती कार्यक्रमांत मुखेल सोयरे म्हूण उलयतना आजगांवकार हांणी आरोप केल्यात. तो मरू ना, त्याचा ट्रीटमेंटान तो बरो जाता. पण हे काम ओपोजिशनान केल्ले आज कितलेशे आमचे लोक वाचताले. आज भायर सरतात, आज म्हणतात वॅक्सिना पूण दितात, थंय उबो रावता, हांगा फोटो मारतात, तो थंय फोटो मारता. कितें फायदो? आज सगळ्यांक कळून चुकला गोंयभर की वॅक्सिन घेवपाक जाय. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन वॅक्सिन हें घेवपाक जाय. वॅक्सिन घेतल्यारूच आमी जीव वाचूंक शकतात. वॅक्सिन घेवपाक जाय, मास्क लावपाक जाय, सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाक जाय, जाल्यार आमी वाचूंक शकतले. ओपोजिशन आवाज करता आज वॅक्सिन घेयात म्हणून. ह्या लोकांनी तेन्नाच आवाज केल्लो, आज 100% आमचे वॅक्सिन डबल जाताले. तुमी जाणात जेन्ना सेकंड लाट आयली तेन्ना कोणाचो कंट्रोल आनी उरूना. ती लाट अशी आयली की एकदम सिरियस जावपाक लागले सगळे. हातीन कोणाचे उरूना. त्या लाटेक कितलेशे लोक आमकां सोडून गेले, कितलेशे मेले, गोंयांत कितलेशे जाले. आज ह्या ओपोजिशनान ते पयलीं काम केल्ले आनी सगळ्यांक हे डबल डोस समज दिल्ले जाल्यार कितलेशे लोक तेजे भितरले वाचताले. हे मेले कित्याक? हांकां वॅक्सिन मेळूं ना कित्याक? हाचो जबाबदार कोण? ही सांगपाची ह्या ओपोजिशनाक गरज ना.